नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचे येवकार. हांव समिधा कुंकळकार. आयच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळयात आयच्यो हेडलायन्स. चर्चिल आलेमावान तृणमूल काँग्रेसीचो दिलो राजीनामो. गोंयकारांक तृणमूल पक्ष आवडना म्हणून आपणे केलें रिजायन म्हणटा चर्चिल. एसटी समाजाक 2027 पयलीं मेळटलें राजकीय आरक्षण सांगता मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत. जनगणने प्रमाण एसटी समाजाक आरक्षण मेळपाकूच जाय म्हणटा मंत्री गोविंद गावडे. सरकारी अधिकाऱ्यांचेर दबाव हाडून तयार केल्लो ओडीपी जावपाक जाय रद्द. बाणस्तारी अपघाताचो तपास करपाक पुलिशेचो स्पेशल पंगड स्थापन. आनी साळवले धरणाचो रस्तो काळखांत पर्यटकांक मोबायलाची फ्लॅश लायट पेटोवन सोदची पडटा वाट. दिशादर्शक तक्ते नाशिल्ल्यान पर्यटक चुकतात वाट. आता पळयात खबरो विस्तारांत. बाणावलेचो आदलो आमदार चर्चिल आलेमाव हांणी शेनवारात तृणमूल पक्षांतल्यान राजीनामो दिलो. टीएमसी कडल्यान हांवें 2 फावटी वेंचणूक लढयली, मात म्हाका येस आयलें ना, देखून हो निर्णय घेवचो पडलो अशें चर्चिल आलेमाव हांणी सांगलें. अजून मेरेन खंयच्याच पक्षांत सामील जावपाचो निर्णय घेवना अशें ताणें सांगलें. कारण काय ना सोडले मालांगांनी सोडली ना अनुभव तेन्ना म्हाका आसले गेलो ते गेला वर्ल्ड कप वुमेन फायनल आसले गेलो तेणें वचून सोडला तें आसा आय डोंट नो तें सोडले खबर आतां तूं खंयच्या जॉयन जावपाचो. हांव म्हाजो जॉयन जावपाक तें केलें ना आतां गेले सोडून लोक जॉयन जावपाक ना मुखार जॉयन जावपाक जातलो खंयची पार्टी जातलो. एनसीपी परतो येतलो. हांवें कांय डिसायड केलें ना. मिटींग कितें जाल तूं गेलीस खंय प्रफुल्ल पटेल जावं शरद पवार आपयलेली पळय आपयलो म्हाका आपयलो जाली मिटींग जाली कितें टॉक्स जाले पॉलिटिकल पळय आमी ते फुटबॉला अजित पवारा बरोबर कितें जालां मिटींग ना प्रफुल्ल पटेला बरोबर जाली. पळय आमी फुटबॉला हें न्हू सो फुटबॉला लागून ते बदल जाले म्हणजे फुटबॉलाक आमी म्हाका आवडले हेजी पॉलिटिकल कांय जालें ना. पॉलिटिकल जावं कशें आहा कितें आहा कितें आहा ऑफर येयल्या जातलो जॉयन केसो प्रफुल्ल पटेलान तुका ऑफर दिली तो आहा कितें आहा मरे हय जायली पहा न्ही मागीर तूं जातलो जॉयन जेली कितें जेली सोडले काय ना न्हू सोडला बँकेक सांगपाक ना रे तुका इश्टून ऑफर आयली आतां कितें आहा प्रॉब्लेम भुजांक कितें खबर जेली तेजे आहा ना तुजी ती प्रफुल्ल पटेल हायकमांड जालो ना आतां आय डोंट नो पळय म्हाका कांय खबर ना पॉलिटिकल म्हाका कांय ना. आनी नेक्स्ट इलेक्शन रावपा तूं सदां एक मुगे एम आहा रावपाचें यस एमपी रावपा मी एम आहा मुगे एमपी रावपाचो गांवांत पळय बोलाक दिल जाल्यार आमी लोकांक जाय जाल्यार मागणी आहा जावं सांग्यार जावं काणकोण जावं केपें जावं सगळे आख्खे वाठारांत आहा आमगे पोंदा जावं सगळे कडच्यान जावं आमगे नुवें जावं कुट्टूर जावं सगळे आहा सपोर्ट आहा लोकांक सपोर्ट आहा पूण हांवें डिसायड केलें ना. पूण चड करून रावतलो हांवें आजून डिसायड केलें म्हणून तुगे म्हणटा कितें आसतालें न्ही हय भलायक बरी उरल्यार रावतलो हय भलायक बरी आनीक सारको चयतो डिसायड करतलो
थोड्या हिंगा सगळ्या कॉन्टॅक्ट आहा सगळे म्हाका आतां लिस्ट आहा 1 वर्षाचे 50 लोकांना आनी लिस्ट आहा हांव 5-6 क्वेश्चन्स फोन करता त्यामुळे सारखे तुमी मुसले आमी हांवें चल तृणमूला सोडपाक कारण कितें अशें सोडलं दाख म्हणून सोडलं कांय अर्थ ना ओडटा म्हणजे न्हू सोडलें न्हू ते गेल्ले बटा बसलेले आनी म्हाका ओट पडना आतां आमी बसतलीं आमकां ओट पडला ते म्हणटा कपतडा म्हणटा ते आमचे ओट गायना न्हू आतां हांव कितें सांगूंक शकता कांय सांगूंक शकना म्हणजे फाटीचें कांय उपाय ना म्हाका लायक जेन्ना सोडले हांव फाटीचेर उलोवपाक शकना काँग्रेस बी कितें जॉयन जावपाचें ना आतांच चर्चिल आलेमांव हांणी आपूण एनसीपींतल्यान रिजायन जाला अशें गोमंतक टीव्हीक सांगिल्लें आसा आनी काल तांची प्रफुल्ल पटेला बरोबर मुंबय बसका जाली पूण ह्या बसकेक चड कांय पॉलिटिकल उलोवप जालें ना अशें तांणी सांगिल्लें आसा जें उलोवप जालां तें फुटबॉलाचेर थोडेशें पॉलिटिकली जालां पूण आपलो अजून खंयचेच पार्टेक जॉयन जावपाचो विचार ना मुखार आपूण हाजेर विचार करून बरोबर उलोवन जॉयन जातलो हें तांणी सांगिल्लें आसा दक्षिण गोंयच्यान विविध भागांतले लोक आपल्याक मेळपाक येतात आनी फोन करूनय सांगतात की तूं येणारी लोकसभेचें जें इलेक्शन आसा तें कंटेस्ट कर म्हणून आनी आपुणूय त्या दृश्टिकोनांतल्यान पॉझिटीव आसा अशें तांणी आमकां म्हायती दिल्ली आसा पूण अजून फायनल जो आपूण सगळो अपडेट घेवनूच विचार करतलो आनी रावतलो काय ना हें ठरयतलो अशें चर्चेर आलेमांव हांणी गोमंतक टीव्हीक सांगिल्लें आसा मडगांवच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर हांव गौरंग प्रभू मलकणेकर गोयच्या एसटी समाजाक 2027च्या विधानसभा वेंचणुके पयलीं राजकीय आरक्षण मेळटलें अशी गवाय मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान दिल्या एसटी आरक्षणा खातीर आपूण स्वता फुडाकार घेतला केंद्रा कडेन फाटपुरवण चालू आसा अशें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलें गोमंतक टीव्हीच्या एडिटर स्टेक ह्या कार्यावळीत संपादक संचालक राजू नायक हांणी राजकीय आरक्षणाचेर मुखेलमंत्र्याची मुलाखत घेतली एसटी कम्युनिटी जे पळय कितें रिजर्वेशन जाय आशिल्लें तें सेंटरान भायर उडयलां तांकां सांगलें 2026 उपरांत पळोवया सो दीस इज समथींग त्या कम्युनिटीक एक मातशें नाराज जावपाक तांकां बातमी आयची न्ही राजूबाब ही बातमी जर तूं काडून पळयशीत जाल्यार ती जुलयांत येयल्ली बातमी आसा आमी ताज्या उपरांत पर्सनली हांवें लेटर जें आसा हें गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाक बरयलां आनी इट इज प्रॅक्टीस कशी आसा इट इज ऑलवेज लास्ट सेन्सस धरल्या उपरांत ताजें रिजर्वेशन जाता आतां खरो म्हणजे सेन्सस जावपाक जाय आशिल्लो 2021 बिकॉज ऑफ कोरोना तो सेन्सस जावपाक शकूंक ना म्हणून तेंच्यांनी जें म्हटलां की फुडलो सेन्सस जाल्या उपरांत म्हटलां बट आमकां निश्चितच आमी प्रायवेट रेजोल्युशन आमचें एडॉप्ट केलें आनी एसटीक रिजर्वेशन दिवपाक जाय म्हणून सांगलें आनी गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया कडेन कंटिन्युअसली हांव पर्सनली फॉलोअप करता आनी म्हाका आशा आसा की जाता तितके बेगीन गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया आमची कन्सर्न मिनिस्ट्रीज हितून इंटरव्हीन करतले आनी जाता तितके बेगीन एसटीक रिजर्वेशन दिवपाचो गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाचो आमचो प्रयत्न ताजे पयलीं तांकां अध्यादेश काडून तांकां थोडें रिजर्वेशन दिवप एटलिस्ट लोकसभा इलेक्शनान किंवा अशे तरेन कितें उपाय करप हांवें तेकाच लागून म्हटलें न्ही आमी प्रायवेट रेजोल्युशन घेतलें आमी करस्पॉन्डन्स केला ताज्या पयलीं तें पत्र आयलें आतां कोण तरी तें सर्कुलेट करीत आसा म्हणून हांवें म्हटलें आमी केल्ल्या प्रयत्नांक आमी कंटिन्युअसली फॉलोअप करीत आसा सो डॅट म्हणजे 27च्या इलेक्शनाक गोंयांत जें आसा हें रिजर्वेशन एसटी भावांक मेळपाक जाय हाज्या खातीर आमचो प्रयत्न आसा आनी निश्चितच रित्या 2027च्या इलेक्शनाक एक्चुअली मेळपाक जाय हाज्या खातीर आमी प्रयत्न विधानसभा इलेक्शनाक ऑफकोर्स विधानसभा इलेक्शनाक मेळपाक हो तुमचो एक बीजेपीचो एक हें आसा सामको आमचो ठाम निर्णय आसा आनी त्या खातीर आमी आय एम फॉलोवींग वीथ माय सेंट्रल लिडरशीप ऑल्सो 2011चे जनगणने प्रमाण आदिवासी समाजाक राजकीय आरक्षण मेळपाक जाय हे खातीर सरकार दिल्लीत पुराय यत्न करतले केंद्रातूय भाजपाचे पुराय भोवमताचे सरकार आशिल्ल्यान गोंयांतल्या आदिवासींक निश्चित राजकीय आरक्षण मेळटलें लोकसभा वेंचणुकेचेर बहिष्कार घालून अनुसूचित जमाती राखीव मतदारसंघाचो प्रश्न सुटावो जावचो ना लोकसभा आनी राज्यसभेक चर्चा करूनच तो सुट्टलो मंत्री गोविंद गावडेची माहिती खंयचेंय इलेक्शन स्कीप करून न्याय मेळटलो काय कितें असो तरेचो एक विशय आसा हांव गेली कित्येक वर्सां वारंवार हांव सांगता की हो जो कालचो जो ऑर्डर जी आयिल्ली आसा गोवा गव्हर्मेंटाक आज लॉ अँड जस्टीस ह्या मिनिस्ट्रीन आज बदलेलें आसा एक रुटीन प्रोसेसांतल्यान आज ऑर्डर आयिल्ली आसा आमकांय खबर आशिल्ली की ज्या कामा खातीर हांव सातत्यान हांव फॉलोअप करीत आसा कारण अत्यंत म्हत्वाची एक गोश्ट आमी लक्षांत दवरपाक जाय की आर्टिकल 330
अँड 332 हेजे अंतर्गत डिलिमिटेशन कमिशनाक जे पावर जे आसा, unless and until delimitation commission doesn't sit, it is very difficult tribal to get the reservation in the state of Goa. परंतु आमचो जो प्रयत्न जो आसा हेजो अर्थ कोणी निराश जावपाची गरज ना, कारण आमी लोकशाही पद्दतीन आमी हो लढो किंवा ही जी मागणी जी आसा ती पदरान घालून घेवपाचो आमचो सातत्यान प्रयत्न आसतलो. दुसरो मार्ग आसा की भारताचे म्हणल्यार दोन जे हाऊसीस जे आसात पार्लमेंटान, आमचो लोकसभा आणि राज्यसभा, ह्या पार्लमेंटा हाऊसान भितर रिझोल्युशन घेवन ते रिझोल्युशन युनॅनिमसली पास जर जालें जाल्यार गव्हर्मेंट कॅन गिव अ डायरेक्शन टू द इलेक्शन कमिशन टू इम्प्लिमेंट द रिझर्वेशन पॉलिसी इन द स्टेट ऑफ गोवा. कारण एज पर द 2011 सेन्सस ऑलरेडी भारता कडेन आणि गोंय राज्या कडेन आसा, आणि त्या दृष्टिकोनांतल्यान जितले हायेस्ट पॉप्युलेशन ज्या कॉन्स्टिट्युएन्सी भितर आसा, आणि इट इज ऑलरेडी तेजे स्टॅटिस्टिक जाल्ले आसात एज फाय माय नॉलेज इज कन्सर्न, आणि हे जे वेळाचेर जातले त्या वेळाचेरूच आमकां रिजर्वेशन मेळपाक शकता. पण त्याच्या खातीर पॉलिटिकल वील आसप हे तितलेंच म्हत्वाचें आसा. हे उघडपणान प्रत्येक वारंवार हांव सांगता. आजची जी परत एकदा सांगता, आजचो जो विषय जो आसा, हांव बरेचशे आमच्या समाजान भितर आदोगाद आसात, आमच्या समाजा भितर हायली प्रोफेशनल्स जे लोक जे आसात, काही गोष्टी समजून न समजल्या भशेनचे काही गोष्टी करप आसता पळय, काही गोष्टी करपाक जायना. कारण आमकां विचार आसात, आमकां विचारांनी आमकां मुखार वचपाक जाय. घटनेच्या आधारार दिल्लो पूण एकूच गोष्ट, एक खंत परत परत हांव व्यक्त करता दिसता, गेली 20 वर्सां जाली ह्या ST समाजा खातीर स्टेटस मेळिल्लो आसलो, तरी आसतना ही जी घटनात्मक जो अधिकार जो आसा तो न मेळिल्ल्या बद्दल एक खूब एक खेद दिसता. पण डेफिनेटली हार न मानता आसतना आमी हे रिजर्वेशन जे आसा ताजे खातीर सातत्यान फॉलोअप करतले. आणि ज्या तरेन आमच्या फाटल्या गोंयचे विधानसभेच्या पटलाचेर आदरणीय आमचे सावड्डेचे आमदार गणेशबाब गांवकर हांणी जो प्रायवेट जे बील मांडिल्लें आशिल्लें, कॉलिंग अटेन्शन जे हाडिल्लें आशिल्लें, ताका उत्तर गोंयच्या मुख्यमंत्र्यान दिल्लें आसा. गोंयच्या मुख्यमंत्र्याच्या बरोबर बाकीचे सगळे जे शिष्टमंडळ जे आसा ते घेवन आदरणीय आमचे गृहमंत्री, त्याच बरोबर लॉ अँड जस्टीस मिनिस्टर हांकां मेळून ह्या समाजाची व्यथा आणि कित्या खातीर रिजर्वेशन जाय हे मांडप हे तितलेंच म्हत्वाचें आसा. पूण हें काम गोंयच्या मुख्यमंत्र्यान मांडपाची गरज आसा, आणि पॉलिटिकली ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी विचार करून ह्या लोकांक न्याय दिवपाचो सरकार कडल्यान आमकां अपेक्षा आसा. आणि म्हाका दिसता एज अ मिनिस्टर आणि एज अ ह्या आंदोलनाक सक्रीय आशिल्लो एक कार्यकर्तो हे नात्यान हे सातत्यान ताजो पाठपुरावो आणि पाठलागणी करता. सरकारी अधिकाऱ्यांचेर दबाव हाडून ही PDN तयार केल्ली ODP रद्द जावपाक जाय. काँग्रेसीच्या एल्विस गोमसाची मागणी. गोंय राज्य ल्हान आशिल्ल्या कारणान अशे जाग्यांचे गैरवेव्हार जायत रावले जाल्यार गोंय आमच्या हातांतल्यान वचपाचो भंयूय एल्विस गोमसान उक्तायला. हो सगळ्यांत मोठो घोटाळो गोंय राज्यांत चल्ला. मुख्यमंत्री नगर नियोजन मंत्र्याक भियेता म्हणूनच कायद्याचे उल्लंघन करून तयार केल्ल्यो ह्यो ODP रद्द जायना. एल्विस गोमसाचो आरोप आसा. एक गोंयचें अस्तित्व जें आसा, गोंयांत जर एक बरें मशीन अशें जर आमी इमॅजीन करीत जाल्यार BJPन एक 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 करून नट बोल्ट हो सोडपाचो जो प्रयत्न केला, लूज करपाचो प्रयत्न केला, हे हातूंतल्यान दिसता. जाग्यांचो वेव्हार हो सगळ्यान मोठो घोटाळो ह्या राज्यांत चलत आयला, आनी हाजेर एक क्लियर जाता कित्याक CM एक्शन घेना हाजेर. तो टावन अँड कंट्री प्लॅनिंग मिनिस्टराक सामकोच भियेता, हो आमचो आरोप. कित्याक ना जाल्यार ताणें हाजी दखल घेवन हें खरें म्हणजे आतां हें सगळें रद्द जावपाक जाय आशिल्लें. कायद्याचें उल्लंघन करून तुमी जे ODP तयार करता त्यो रद्द जावपाक जाय आशिल्ल्यो. सो CM ताका भियेता आनी तें करता तें जालें. म्हणजे ह्या राज्यांत दुसऱ्या आनी डिपार्टमेंटाचें कांय अस्तित्व ना, दे आर नॉट इम्पॉर्टंट. फक्त TCP करता तें फायनल अशें हें दिसून येता. गोंयां ल्हान राज्य असल्या कारणान अशे जाग्यांचे जर गैरवेव्हार जाले ह्या पद्दतीन, आनी हांव 2 वर्सां सांगत आयलां ह्याच प्लॅटफॉर्मांतल्यान
हांवें धारगळचें कितें चल्लां तें सांगलें. 15-16 स्क्वेअर लाख मिटर लँड कशें चेंज जाता तें. हालींच ते कितें म्हणटा ते कसली सिटी ती मिनी इंडिया पार्क. मिनी इंडिया पार्काचेर ते वाठारांतले लोक परत बोवाळ घालपाक लागल्या. थंय बी अशी कमांड एरियाचीच जमीन ते आयपीबी करून लाटून उडयता. सो आयपीबी म्हणटा तो एक दुसरो प्रकारचो ह्या रोग लागला ह्या राज्याक. इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्डाच्या नांवान जें कितें चल्लां तें गोंय सपयतलें हे आनी कांय दवरचें ना. सो एका वाटेन जमण्यो आनी दुसरे वटेन लोकां भितर तणाव. ह्या हितून ही मास्टरी बीजेपी कडेन आसा. कित्याक गोंयचे जे संबंध आसा आनी इतले टायट आसा लोकां मदीं हे हालोवपाक लागल्या की हेंचे कडेन पाने आसा. हे पाने यूज करून हे हळू हालयतले. आनी मेन म्हणटा तो आमचो एक भावपणाचो सांगाडो म्हणल्यार जाता तो सुद्दां आतां ते डिसमेंटल करपाक लागल्या. दोन जमाती भितर, दोन वेगवेगळ्या समाजां भितर जे भावपणान जेताले ते हालोवपाक लागल्या. आनी हाजेर गोंयकारांनी चडांत चड सावध जावपाक जाय. ही मॅसेज आज इतलीच की इतले फास्ट तुमी गोंय सोंपोवपाचो प्रयत्न करनाका. आनी चड करून जे बीजेपीचे वोटर, अशेंच आमी बीजेपीचे वोटर म्हणीत आयल्या तांकां ही शिडकावणी की बीजेपीचे वोटर म्हणटा हें गोंयाच ना जातलें आनी मागीर गोंय उरचें ना आनी गोंय उरना जाल्यार गोंयकार उरचें ना. ही आज भिरांत सगळ्या गोंयकारां मुखार आसा. बाणस्तारी अपघाताचो तपास खर जावपाक लागला. बाणस्तारी अपघाताची चवकशी करपा खातीर उत्तर गोंय पुलीस अधीक्षक नितीन वाल्सन हांच्या फुडारपणा खाला तपास पंगड स्थापन केला. ह्या पंगडान शेनवारा पार्टी थळ आनी अपघात जाल्ले सुवातेची पळोवणी केली. साळावले धरणाचेर तिरंग्याचे लायटिंग पळोवपाक वचपी पर्यटकांची मोठी गैरसोय जाता. धरणाचेर वचपी मुखेल रस्त्याचेर काळखाचें साम्राज्य ट्रॅफिक हाताळपाकूय सारकें जायना. पळोवयात गोमंतक टीव्हीचो खासा रिपोर्ट. राज्यांत पर्यटन वाडोवपा खातीर म्हूण सरकार वेगवेगळे उपक्रम करीत आसता. मात थंय गेले जाल्यार पर्यटकांची निराशा अशी स्थिती. अशें म्हणपाचें कारण म्हळ्यार 15 ऑगस्ट स्वातंत्र्य दिसाचे निमतान सरकारान साळावली धरणांतल्यान ओव्हरफ्लो जावपी उदकाचेर तिरंग्याचें लायटिंग केलां. हो नजारो खूब सुंदर दिसता. सुमार 1 म्हयनो लोकांक हें पळोवपा खातीर उक्ते आसतले. हो सुंदर नजारो पळोवपा खातीर गोंयांतले आनी गोंया भायले पर्यटक साळावले धरणाक भेट दितात. मात हांगा येवपी पर्यटकांची मोठी गैरसोय जाता. सांग्यार दाण्यावेल्यान हो साळावली धरणा कडेन वचपाचो मुखेल रस्तो. पर्यटकांची गर्दी आशिल्ल्यान गाडी खूब फाटी लावन लोकांक चलत धरणा कडेन वचचें पडटा. मात ह्या रस्त्याक एकूय स्ट्रीट लायट ना. लोकांक हातांतले मोबायलांची ही अशी फ्लॅश लायट पेटोवन वाट सोदची पडटा. ते भायर पर्यटकांची मोठी गर्दी जाल्ल्यान थंय ट्रॅफिकाची समस्या उद्भवता. सुवातेर ट्रॅफिक पुलीस आसलो मात एकलोच रस्त्यार आसलो जाल्यार दोग गाडयेंत बसलेले दिश्टी पडले. आमी आसा साळावली धरणार. हो दाट काळोख पळयात. तुमी जर साळावली धरणार गुगल मॅप्सा वरवीं येत जाल्यार हो काळोख तुमकां अणभवपाक मेळटा. हो आसा साळावली धरणार वयर डिरेक्ट पावपी रस्तो. ह्या रस्त्यार लायट ना, कोणाची जाग आसना. दोनूय वाटेन घनदाट जंगल. जरी ही धरणार वचपाक मेन एंट्री नासली तरी गुगल मॅप ह्याच रस्त्याचे लोकांक डिरेक्शन दाखयल्ल्यान चडशे पर्यटक तशेंच खुबशे गोंयकार ह्या रस्त्यार पावतात. लोकांचो फ्लो चड आशिल्ल्यान सुमार 1 किलोमीटर पयस गाडयो पार्क करून लोकांक ह्या काळकी रस्त्याच्यान साळावली धरणाची वाट धरची पडटा. एके वटेन धरणाच्यो तिरंगा लायटिंग जाल्यार दुसरे वटेन हो भयंकर असो काळोख.
आन मान गोंयचे शान आशिल्ले सुंदर अशें साळावली धरण तातूंत आशिल्लें बॉटनिकल गार्डन पळोवपाक गोंयभरच्यान तशेंच गोंया भायल्यान पर्यटक येतात. पूण साळावली धरणाचो उजवाड पळोवच्या पयलींच हो भयबीत काळोख लोकांक पळोवचो पडटा. कांय वेळार फामील तशेंच चलयांचो पंगड लेगीत ह्या रस्त्यान साळावली धरण पळोवपाक वतात. तेन्ना कितेंय वायट घडणूक घडूं शकता म्हणून संबंदीत अधिकाऱ्यांनी हाचेर लक्ष घालून हांगा लायटीचे खांबे घालून वाटेर उजवाड फांकोवचो. तशेंच हांगा अशें लोकांचें म्हणणें आशिल्लें की योग्य अशी दिशा तकते नाशिल्ल्यान धरणार पावपाक लोकांची चुकामूक जाली. म्हणून योग्य अशे दिशा तकते सरकारान लावचे अशी तांची मागणी आशिल्ली. सरकार जेन्ना पर्यटन आकर्शणा खातीर उपक्रम राबयता तेन्ना बेसीक फॅसिलिटीज दिवप गरजेचें आसता. धरण पळोवपाक येवपी लोकांक जावं पर्यटकांक कसलेच त्रास जावचे ना हाची सरकारान देखरेख घेवची. गोमंतक टीव्ही खातीर संजना अंजुनकर. गोंयांत 15 दिसां परस चड अंतर उपरांत आतां पावस परत सक्रिय जाला. सक्रिय जाल्ल्या पावसाच्या फाटभुंयेर पणजी वेधशाळेन शेनवारा येलो अलर्ट जारी केला. जाल्यार 25 ऑगस्ट मेरेन गोंयांत पावस शिडशिडटलो अशें हवामान अहवालांत म्हणलां. अरबी दर्यांत उण्या दाबाचो पट्टो तयार जाल्ल्या खातीर पावस सक्रिय जाला अशें अहवालांत कळीत केलां. ह्या काळांत दर्या खवदळिल्लो आसतलो. ताका लागून रापणकारांनी नुस्तेमारी खातीर दर्यांत वचचें न्ही अशी शिटकावणी पणजी वेधशाळेन दिल्या. इतल्या मजगतीं गोंयच्या बऱ्याचशा वाठारांत आयज नेटान पावस पडिल्ल्याचें चित्र पळोवपाक मेळ्ळें. मोर्ले बागवाडो पोरण्या पुलाचे सुवातेर 10 कोटी खर्चाच्या नव्या पुलाच्या प्रस्तावाक मंजुरी मेळ्ळ्या. भौशीक बांदकाम खात्या वतीन हो पूल वर्सां भितर बांदतले. मोर्ले आनी केरी पंचायत वाठारांतल्या गांवांनी निर्माण जाल्ली समस्या नव्या पुलाक लागून सुटावी जातली अशी माहिती मोर्ले पंचायतीचो सरपंच अमित शिरोडकर आनी उपसरपंच रुचिता मायणकरान दिल्या. तुम्ही जाण आसतले आमचे डेप्युटी सरपंचान सांगलें की आमचो ब्रिज सँक्शन जाला बागवाड्याचो. हो लॉंग पेंडींग इशू जातलो. तो एक्चुअली खरोच जाय आसलो. आमकांच न्हू तर केरी जे वाठारान रावता तांकां सुद्दां गरज आसली. कित्याक जेन्ना मोल्ल्याच्यान बागवाड्यान वयतालो तेन्ना मेन पावसांत लोकांक केरीच्यान बागवाड्यान येवचें पडा. ऑलमोस्ट 7 ते 8 किलोमिटर ट्रॅव्हल करचें पडा. आनी इवन एम्बुलन्स म्हण इमर्जन्सी एम्बुलन्स आहे तेन्ना एम्बुलन्स वचपाक मेळनासलें. कित्याक आतां जो पूल आसा तो 2 व्हिलरूच वयता आनी तेजी स्टेबिलिटी सुद्दां वीक जाल्ली आसा. तो हो एक्चुली गरजूच आसलो पूल जावपाचो. आनी हांव खरेंच भाभीक आनी बाबाक खरेंच धन्यवाद म्हणटा की जो हो ब्रिज शक्य जावंक नासलो तो आयज भाभीन आनी बाबान शक्य आमकां हें करून दिलो. शक्य म्हणजे वर्क ऑर्डर पास करून दिली. आनी कालूच म्हाका भाभीन कॉल केलो की आमी इमिजिएट फावंडेशन स्टोन घालपाचें आसा. सो त्या खातीर तुमचे इथे कितें इश्यूज आसा ते रिजॉल्व करा. सो आमी भाभीक खरेंच धन्यवाद म्हणटा आनी बाबाकूय की तेंच्यांनी आमचो एक लॉंग पेंडींग इशू आसा पळय तो सॉल्व केल्या बद्दल. ह्या पुलाचो कितल्या लोकांक फायदो जातलो? हो एक पूल जर जायत जाल्यार तो ऑलमोस्ट 3 ते 3.5 हजार लोकांक फायदो जातलो. आमचो जवळ 20-25 वर्सां जाली ब्रिजाचे आमी सदांच सायबाक बाबाक सांगताली की बाबा आमचो ब्रिज कर आनी 15 वर्सां जाली ती फायल तशीच फायल पेंडींग आसली. जायनासलो. आयज करता फाल्यां करता की तेन्ना भाभी आमची फर्स्ट टायम निवडून येयली आनी भाभीन हांवें एकदांच भाभीक पेपर व्हरून दिलो भाभी कडेन. भाभी आमचो ब्रिज इम्पॉर्टंट आसा तेन्ना आमचे हाल जाता तेन्ना भाभी आमचो ब्रिज तूं कर. भाभीन एकदांच हातान घेतली आनी भाभीन आपली भरपूर आपलो ह्या त्या ब्रिजा खातीर आपली हें केली आनी भाभीन तो ब्रिज आतां पास केलो. आतां थोड्या दिसान तेजें फावंडेशन जातलें. बेतकी वाठारांत डेंग्यूचे 6 दुयेंती सांपडल्यात. ताका लागून ह्या वाठारांत भिरांत पातळ्या. डेंग्यूची जळारां जावची न्ही म्हणून थळाव्या भलायकी केंद्रांत फवारणी सुरू केल्या. लोकांनी आपलो वाठार निवळ दवरचो अशें भलायकी खात्यान कळीत केलां. मडगांवच्या बऱ्याचशा सरकारी कार्यालयाच्या वाठारांत स्क्रॅप जाल्ल्यो गाडयो कळम येवन पडल्यात. आकेच्या 20 खात्यान फातोड्या भौशीक बांदकाम खात्याच्या भायर तशेंच हेर सरकारी कार्यालया भायर अश्यो पेड्ड्यार जाल्ल्यो गाडयो जागो आडावन पडल्यात. ह्यो सगळ्यो गाडयो स्क्रॅपाक काडच्यो अशी मागणी थळावे लोक करतात.
मायणा कुडतरीच्या शेतकारांनी शेनवारा हाणी खुरिसाचे फेस्त व्हड्या उमेदीन मनयलें. हजारांनी क्रिस्तांव भावांनी शेताकडल्या खुर्साक भेट दिली. सैम हो देवान मनशाक दिल्ली देणगी देखून सैमाचे रक्षण करप दर एकल्याचें काम म्हणून सैमाक समर्पित करीत हे फेस्त मनयतात अशें मायणा कुडतरीचो शेतकार लॉरेन्स बरेटोन सांगलें. ह्या फेस्ताक हजारांनी लोकांनी वांटो घेवन कांय गोड पदार्थाचें वांटप केलें. आयज आमगे हांडी हुर्साची परब. ही परब म्हणजे उदो हाडपाची. उदो हाडायन आमी दुसरी पिकेक उदो शिगूर करतात. पूण हे सगळे सृश्टी वयर आयज. सृश्टी म्हणजे कितें? एनवायरमेंट देवान रचना हें केली, सगळी रचली आनी निमाण्या शेवटाक मनशाच्या हातीन घातली आनी आमी मनशांनी ती सांबाळची आनी तेजेर आमचें पोसण म्हणजे उपतन करून आमी मनशांनी पोट भरचें असो देवान आमकां हुकूम गायलो. तेका लागून आमी आयचे दीस आमी विशय घेतला सृश्टी वयर. आमची शेतां दिश्ट पडटाय तुमकां. आमची शेतां एक देखून पाड ना, सगळो रोग रोयता आनी हेजेरूच आमचो आख्खो गांव जगता. जावं वॉटर टेबल जावं सगळें हे थोड्या लेवलाचेर उरता. आतां लोक हिंग येता, जायत लोकांक मागलो मेळटा म्हूण आमगे हिंग चुट्टी मोडटाय. तेगे एक इंटेन्शनान एक आमच्या बापा एक नमान मरी आमी रोजार करताय. तेगे इंटेन्शन तेका मागलो ते मेळो आनी मेळटा म्हूण लोक येता. लोक आपल्याक उपकार आटोवपा हिंग येताय आनी इतलेंय आमी लोकांकूय दिताय. लोकांक कोण दुयेंत बी आहा तेकाय सांबाळटाय. अशी करून आमची ही हें लोक जेवण हाडटा. लोक भायलो जेवण हाडटा, शेतकारूय जेवण हाडटाय आनी सारकें फेमस म्हणल्यार आमगे गोडशें. आमगे तांदूळाचें आमगे हेजें उपतन केलोल्याचें गोडशें विकून आमी हें फेस्त सृश्टी वयर सांबाळटाय. आनी सृश्टी दुसऱ्याय लोकांक आपल्यागे शेतां जाका इलो जाग आहा जाल्यार पाड दवरप न्ही. कितें तरी रोयाय, कितें तरी उपतन करयाय. ते हेजेर आमी जगपा. कलेन जीव वत्ता तो कलाकार तर नामनेचो कलाकार सुबोध केरकर हांणी साकारिल्ल्या ह्या सुंदर शिल्पाची पळयात ही मनभुलवणी कलाकृती. गोमंतक टुडे हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. आतां रोखडेंच पळयात आवाज गोंयचो बुलेटिन. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.